देवाचे उतर ह्या नियाल मालान सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. जेजू आमकां सर्गीचे राज जे कोणाक फावो जातले तो बागी मनीस आसतलो म्हूण सांगता. मेकलेपण हें आमकां एक व्हड आपकुशीन दिलेलें देवाचें देणें. आमच्या मेकलेपणाक लागून आमी बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक ओळखूंक आमकां जाय तें आमी वेंचून काडूंक शकता. जायते फावटी देंवचार आमचे ओस्कोतायेचो फायदो काडटा. चड करून जेन्ना आमी कश्ट करता आनी आमकां कश्टाचें फावो तें फळ मेळना तेन्ना. असल्या आमच्या ओस्कोतायेच्या वेळार आमी चिंता वायटव्याचें बरें जाता आनी बऱ्या मनशाक कश्ट सोंसचें पडटा. आमी जर देवाचेर खोल भावात दवरलो जाल्यार आमी खंयच्याय वेळार ओस्कोताच्या वेळार पर्यंत केन्नाच ताळणेक आमचेर जोईत व्हरूंक दिवचें ना. आमी आमचें मेकलेपण ओळखूंक घेवंक जाय. तेन्ना आमी सर्गेच्या राज्याचे जबाबदार नागरीक कशे बरें करून वायट आड झुजूंक पावतल्या. मागुया. मोगाल बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियालें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर बऱ्याच्यान राव, कुशाल राव.